दिवचलच्या आयडीसीत वाडिल्ल्या चोरयांचेर नियंत्रण हाडात अशी मागणी आयडीसीतल्या उद्देजकांनी केल्या। सोमारा ह्या उद्देजकांनी दिवचल पुलीस स्टेशनार धडक दिली। आयडीसीत पुलीस गस्त वाडोवची अशी मागणी उद्देजकांनी केली। काल एक आमच्या एल टेक्नो म्हणून इंडस्ट्रीन एक चोरी जाली, सो तेची आमी कंप्लेंट दिवपाक आयिल्ले पुलीस स्टेशनाचेर। सो आमकां साहेबान दिलां आश्वासन की तेंचे पेट्रोलिंग बी टायमान जातलें आनी आतां सुद्दां तेंचे चालू आहा, कॅमेरा बी पळोवप चालू आहा आनी ही कंप्लेंट घेवन आमी आयिल्ले। सो आमी जाली मिटींग, सगळे इंडस्ट्री ओनर आशिल्ले आमचे बरोबर, जे कितें कंप्लेंट करपाचें आसा तें केलें। तेंच्यांनी सांगलां आमकां बरो आमकां सहयोग करता, सपोर्ट करता आनी तांचें पेट्रोलिंग बी चालू आसा। अशें की आतापर्यंत गेली 2-3 वर्सां जाल्यार एक 10-15 चोरी जाला। सो त्या फावटी जेन्ना जेन्ना चोरी जाता तेन्ना आमचे सगळे इंडस्ट्री ओनर आमी वांगडा कलेक्टिवली येता अलॉंग विथ असोसिएशन। सगळे म्हणून मेळिल्ले कित्याक इंडस्ट्रियल इस्टेटीन गेल्या 4-5 वर्सां भितर बारीक बारीक पूण चोरी कंटिन्यूअस जायत आसा आनी ताचेर आमी पुलिसांक येवन कंप्लेंट करता, ते आपले प्रयत्न करतात, पूण फॉर सम रिजन ते अजून कमी जावना, डिटेक्ट जावना किंवा कोण तो कल्प्रेट बीन ते सापडना। तर म्हणून आमी उलोवप आयिल्लो PI सरान सांगलें आपूण गस्त आनी वाडयता म्हणून हरशी तेंचे नायट पेट्रोलिंग चालू आसता, कॅमेराचेर बी पळयता कळटा तेंचो पुलीस विजीट करता म्हणून। पूण तांच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केला की आमी CCTV कॅमेरा मातशे एक प्रायम लोकेशनाचेर अशें लावच्यो, सो दॅट तांकांय आयडेंटिफाय करपाक कल्प्रेट कोण आहा ते मदत जातली म्हणून। आणि दुसरो एक आमी विशय तेंचे कडेन उलयलो तर आतां टेनंट व्हेरिफिकेशन किंवा पोलीस व्हेरिफिकेशन जे चालू आसा, आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की आमी आमच्या ह्या इंडस्ट्रीना म्हणल्यार 1000-1500 तरी वर्कर आसतात सगळे मेळून, सगळ्यांक एक धाडस भरलेले आमच्या कामाचेर असर जाता। सो तांकां रिक्वेस्ट केला की तुमी तुमचे टीम आमच्या IDC हॉल आसा तातूंत थंय तुमी धाडात येतली आनी आमी आमचे लोक एकाच टायमार ते फटाफट करून मेळटले।